सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. निमाई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयतात देवाक दिन वासून. आयज नातानियल दियोगो नोनीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. आमचो नातानियल आमच्या पासत खेरीत भाशेन लायव्ह स्ट्रिमींग सर्वीस करपाक आनी आमचे सिस्टम सांबाळपाक तो वावुरता. खेरीत भाशेन ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया, ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दुमियाना फेर्नांडीस हिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी तिच्या दुखीस्त गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात क्रेसिडा फेर्नांडीस आनी इथन क्रास्टो. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या फिरगोजे पासत 400 वर्सांची समरमणी करूंक आमी तयारी करता. तशेंच आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. बो करून जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात, हे वेगवेगळे तरेचे नॅचरल डिजास्टर्स आमच्या भारतान जे घडल्यात तांचे पासत मागुया. बांगलादेशाच्या लोकां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, पवित्र सभा आयज बाग्योंत लोरेसाची परब मनयता. तो प्रधान सेवक आनी रोक्त साक्षी आनी खेरीत भाशेन आपल्या मरणांतल्यान क्रिस्ती भावार्थाचें बी ताणें ओंपलें. आयज आमकांय वेगवेगळे तरेचे सोंसचें पडटा. भोव करून आमच्या भावार्था पासत तेन्ना आमी सदांच थीर रावंक, जे भाशेन बाग्योंत लॉरेन्स आपणाक जीव काडटा तेन्ना पासून थीर रावलो आनी पवित्र सभा वो पवित्र सभेचो भावार्थ सांबाळूंक वावुरलो. तेच भाशेन आमकांय कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जायते फावटी आमी भावार्था पासत उबी रावंक पडटा तेन्ना फाटीं सरल्या, भियेल्या, वगडी लॉजल्या, असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो घोड अपराध. हे पासत बाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंज सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुरपदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोन बाग्योंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचें कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें ओंपता तो थोडें लुवता
आनी जो चोड ओंपता तो चोड लुंवता. आपणे दिवंक थारायला ते जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाळ करण्यो करूंक तुमकां ओगळें कितलेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पसूंक काण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. परतून म्हणयात, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. तांची संसद प्रितुमेचेर बोळीश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुदैव. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोट धरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोरतान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांट्टा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Survispor तुमचे सोवे आसो. जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सांत लॉरेन्स भाव भयणीनो, आयज ह्या भाग्यवंताची आमी परब मनयता. आनी सांत लॉरेन्सा विशीं
जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आयकुपाच्यो आनी सांगपाच्यो नियाळ करपाच्यो आसात. थोड्योश्यो वस्तू समजून घेवया. सांत लॉरेन्स कितें भाशेन रोमाचो सम्राट जेन्ना वालेरियन आसलो तेन्ना रोमा शारान जे 7 दियाक नासले तांचे मदलो एकलो. पाप साहेब सिक्स्टूस दुसरो तेन्ना पाप साहेब आसलो. आनी वालेरियन ह्या सम्राज्या खाल क्रिस्तांवांचेर आड एक झूज कशें कोमेस जालें आनीक जायत्या जाणांचो जीव काडलो. तातूंत भितर एकलो पाप साहेब सिक्स्टूस दुसरो. पाप साहेब सिक्स्टूस दुसऱ्याक जेन्ना मरण फावो जालें वो मार्तीरपण फावो जालें तेन्ना पवित्र सभेची सगळी गिरेस्तकाय एके भाशेन वो पवित्र सभेचें जें कितें आसा तें दियाक्न कसो सांत लॉरेन्साच्या हातान आसलें. आनीक राजा आनी सरकार खेरीत भाशेन समजलो की पवित्र सभे कडेन इगर्जे कडेन जायती गिरेस्तकाय आसा आनी ही सगळी गिरेस्तकाय सरकाराच्या हातान येवपाक जाय. देखून लॉरेन्साक हो हुकूम घातलो सगळी गिरेस्तकाय तुजी हाड आनीक सरकाराच्या हातान घाल. हो जो प्रिफेक्ट ऑफ रोम आसा ताच्या हातान घाल. आनी लॉरेन्सान खंय 2 दीस मागले आनी जितली पवित्र सभेची गिरेस्तकाय आसली ती सगळ्या दुर्बळां मदें वांटली तांकां दिली. आनी जेन्ना तो 2 दिसांनी परतून ताका ह्या प्रिफेक्टाशी हाडलो तेन्ना ताचे लागीं विचारलें सांग इगर्जेची गिरेस्तकाय खंय आसा. आनी तेन्ना ताणें खंय सगळ्या ह्या गोरिबांक हात दाखोवन बोट दाखोवन म्हणलें ही जावन आसा पवित्र सभेची गिरेस्तकाय. द पुअर आर द रिचनेस ऑफ द चर्च. भाव भयणीनो ह्या ताचे करनेक लागून हो रोमाचो प्रिफेक्ट जो आसलो ताचेर इतलो चाळवलो की ताका खोर शिक्षा. आनी ही खोर शिक्षा म्हणल्यार ताका उज्याचेर सौका भाजून रोस्ट करून मारपाचो. सौका रोकडोच मरचो ना, उजो बारीक करून ताका त्या कायलीचेर घातलो आनी भाजलो. आनी अशेंय म्हणटात तो मरता आसतना थोड्यो वस्तू ताणें ज्यो म्हणल्यो. एक ताणें म्हणली एक वाटेन म्हजें भाजून जालां आतां म्हाका परती दुसरे वाटेन जे भाशेन आमी नुस्तें भाजता एक वाटेन भाजल्या उपरांत दुसरे वाटेन परतीत हांव. ते भाशेन खंय लॉरेन्सान म्हणलें आपणाक जे कोण हे मरण फावो करताले एग्जिक्युशनर्स आसले तांकां सांगलें एक वाटेन जाली भाजून आतां दुसरे वाटेन परतियात म्हाका. पूण भावार्थाचेर आड वचूंक ना, भावार्थ सोडूंक ना. आनी भावार्थाक लागून जेन्ना हो दुमाळो सुरू जाल्लो तांकां एके भाशेन ही घोटाय दिली. भाव भयणीनो आयज जायते पावटी आमी बोवाळ मारता आमकां दुमाळो सुरू जाला, क्रिस्तांवांक दुमाळो सुरू जाला. घडये त्या काळार जाल्लो तितलो आजून सुरू जावंक ना आनी तितलो घडये केन्ना जावचोय ना परतून. बडे वेगवेगळे तरेन ल्हान ल्हान तरेन आमकां दुमाळो आसा वय ना म्हणूंक जायना. पूण असल्या दुमाळ्याच्या वेळार म्हजो भावार्थ खंय आसा हो प्रश्न. म्हज्या भावार्था पासत हांव उबो रावपाक तयार आसा हो प्रश्न. भोव करून जेन्ना हो दुमाळो सरकारा वाटेन येता जांच्या हातान ही पदवी आसा राजकी पदवी आसा तांचे वाटेन येता तेन्ना भावार्था पासत उबी रावपाक आमी तयार आसा. लॉरेन्साच्या जिवितान आनी पाप साहेब सिक्स्टूस दुसरो हाच्याय जिवितान हें मार्तीरपण आयिल्लें तें राजकी कारणाकूच लागून आयिल्लें. राजकी पदवी जाय आसलेल्या ह्या सम्राज्य वालेरियन हाच्या खाल. आयजूय घडी जरी तर अशें जाता जाल्यार तातूंत व्हडलेंशें कांय ना. येतलेच असले दुमाळे. जावं आमचे जॉब्स आसात आमी वावर करता थंयसर येतले, जावं आमचीं भाटां बेसां आसात आमचीं घरां आसात थंयसर येतले, वो आमच्या खासगी जिवितान घडये येतले, प्रोफेशनल लायफ आसा तातूंत येतले. कितेंय जावं हो दुमाळो येता तेन्ना उबो रावपाक तुज्या भावार्था पासत तुका सयेग. आनी ह्या पासत दिवप गरजेचें. कितें दितलें हांव आमी आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन सांगता तूं दिता तेन्ना हांसत्या तोंडान दी कित्याक हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता.
आनी जें कितें तुवें दिवचें थारायलां तें दिनासतना रावनाका. भाव भयणीनो, बागेवन पावलो दुडवांची वो पयशांची खबर करिना. आयज आमच्यान कितें दिवपाक जाता? सगल्यांच्यान आमच्यान दुडू दिवपाक जायना, पूण सगल्यांच्यान आमच्यान आमचो भावार्थ दिवपाक जाता. सगल्यांच्यान आमच्यान आमच्या भावार्थाची गोवाय दिवपाक जाता. सगल्यांच्यान आमच्यान दुसऱ्यांचो हुस्को दिवपाक जाता. आमकां वेगवेगळे तरेचे गूण आसात, ते दुसऱ्यांचे सेवेक सगल्यांच्यान लावपाक जाता. तर हें आमी जेन्ना दिता ते हांसत्या तोंडान दिवंक, गुणगुणून न्हय, वा दिवचें पडटा म्हणून न्हय, कायदो आसा म्हूण न्हय, पूण काळजान तावन खुशालकायेन तूं दी. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. सांत लॉरेन्स जेन्ना मरतालो तेन्ना हेच भशेन हांसत्या तोंडानूच मेलो, कॉमेडी करून मेलो. एक वाटेन बाजून जाला आतां दुसरे वाटेन परतियात म्हाका हें म्हणटा तेन्ना जायते जाणां हांसता आमी, पळय मातशें कॉमेडी, हांसोन मेलो. भाव भयणीनो, आमकां शुभ वर्तमानान आयज काय बरो संदेश जेजूचो. गोवांचो कोणो जमणीर पडोन मरो ना जाल्यार तो जिवीत दिवंक पावना. हे पासत जें कितें आमी बी रोयता तें पयलीं आपणाकूच मरपाक जाय आनी मागीर ताका कोंब येता. तेच भशेन आमी जरी तर आमच्या जिवितान आमकां आयज दिसता कसल्याय कारणाक लागून आमी मरोंक पावल्ल्या भशेन दिसतात, जावं ह्या राजकीय मळार वो समाजीक मळार वो आर्थीक मळार, आयज इकॉनॉमिकली आमी जायतीं जाणां मरूंक पावल्ल्या भशेन जातात. जॉब्स मेळनात, जी सॅलरी आसा ती पावना. सॅलरी आसा ती थंयच आसा, म्हारगाय वाडटा. फामील पोसपाक जाय, भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, जायत्यो गरजो आसात, पावना, मरोंक पावलेल्या भशेन दिसता. भाव भयणीनो, असलें जेन्ना आमचेर मरण येता तेन्ना आमी आमच्या भावार्थाक थीर रावपाक गरज. आनी जो कोण आपल्या भावार्थाक थीर रावता तो केन्नाच सांडचो ना, ताका जिवीत मेळटलें, ताचे वरवीं जिवीत मेळटलें. तर आमकां असले कसलेय त्रास जातात आनी भोव करून आमच्या धर्माक लागून, आमच्या भावार्थाक लागून जरी तर आमकां त्रास जातात जाल्यार परतून उबी रावपाची गरज. भाव भयणीनो, हीच कृपा आयज आमकां मागुया. बागेंत लॉरेन्साचे मजतीन आमकां ही कृपा मागता आसतना केरीत भशेन आयज उगडास करुया. आयज जे सगळे कुक्स आसात तांचो तो आस्कारी, तशेंच सगळे जे वेगवेगळे तरेचो धंदो करतात तांचो तो आस्कारी, गरिबांचो दुर्बळांचो तो आस्कारी, जाल्यार ह्या सगल्यांक आमी तांचे पासत मागुया. सांत लॉरेन्स मरता आसतना ताची 2 निमाणी मागणी जाली. पयलें मागणें सिटी ऑफ रोम, रोमाचें शार आसा तें क्रिस्ता वाटेन कन्वर्ट जावं, कन्वर्शन ऑफ रोम टू जिजस. हो भयणीनो, रोमाचें शार आयज वातिकान आयज क्रिस्तांवाचें शार, जेजूचें शार. तशेंच ताचें दुसरें मागणें जालें की क्रिस्ती भावार्थ सगल्या संवसाराक पावल्यार पुरो म्हूण. आनी आयज क्रिस्ती भावार्थ सगल्याक पावलेलो आसा. 2 मागणी मरचे आदीं ताणें केल्ली ती भावार्था पासत, जेजू पासत. आमचेय मागणी करीत भशेन भावार्था पासत आनी जेजू पासत जाता आसतना आमी आमचो वावर करूंक आनी आमचो भावार्थ जिवंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36. C20. Taka jak wolta
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लोरेस जमणीन ओंपलेल्या गोवाच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स, तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पाना उर्फे तुवें आमकां सोडली सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. तुजे चाकोनी दुमियानाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्या तेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन झुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आपल्या जिवाचो जो कोण मोग करता तो ओगडायतलो आनी आपलो जीव जो क्रिस्ता पासत द्वेस करता तो सदांच तो सांबाळटलो तर आमचो जीव सदांच जेजू पासत हाजीर आसूंक आमी तयार आसांव देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Amco
आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं बाग्योन फ्लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानांचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेच्या दबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F3 पेज नंबर 86 F3.